नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंय बोर्डचे म्हत्वाचे खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. मायकल भाजप ही धर्मशाळा न्ही. मायकल लोबोच्या स्टेटमेंटाचेर सदानंद शेट तानावडे फुरियोस. भाजपात ऑल इज नॉट वेल, लोबोन उक्तायल्ली खंत. सावड्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोड्या पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे प्रकार. गोमंतक टीव्हीचे बातमी उपरांत प्रशासनाक जाग. बेतूल, प्रतापनगर आणि धुले गावात धाड घालून दोंगर कातरपाचे काम उडयले बंद. टाटांबारसे चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान घालीत दाड. मशिनरी, जनरेटर आणि हेर यंत्रणा केली जप्त. पर्यटकाच्या खून प्रकरणात अटक केल्या तिगांक 4 दिसांची पोलीस बंदखण. पर्यटकाच्या खुनाक लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेचो उपरासला प्रश्न. नवदूत प्रक्रिया प्रकल्प करतले सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची माहिती. गोवा डेअरीच्या प्रकल्पाची केली पळोवणी. आणि मडगावच्या बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय. लोकांक बसपाक ना बाक आणि पार्किंगेक लागून जाता येरादारीची कोयणी. आता खबरो विस्तारान. मायकल, भाजपा ही धर्मशाळा न्ही. तुझे कितें कोफुसांव आशिल्लें जाल्यार मुख्यमंत्री आनी आपल्या कडेन उलोवन प्रश्न सुटावो करूं येतालो. अंतर्गत गजाली गांवार घालपाक फावना अशें म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन आमदार मायकल लोबोक शिटकावणीच दिल्या. आमचे कडेन 33 आमदारांचे संख्याबळ असून लेगीत ऑल इज नॉट वेल अशी खंत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन कालच उलोवन दाखयल्ली. विधानसभेत सरकाराक जायती विधेयकां फाटीं घेवची पडली. लोकांच्या हिता खातीर विधेयक हाडप गरजेचें आशिल्ल्याचे मायकलान उलोवन दाखयल्ले. हे फाटभुंयेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे उलयलो. पक्षांत रावून अशे तरेचे उलोवप पुरायेन चुकीचे आशिल्ल्याचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेचे म्हणणे. पळयात. सभागृहान जी बिलां हाडटाय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटात, ती बिलां चिंतून फूल थॉट प्रोसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, in the interest of the villages, the rural Goa and the urban Goa. So गोंया खातीर ती बिलां हाडटा. आनी इतकी बिलां, एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम. इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जातात तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून. ऑल इज नॉट वेल. आफ्टर हॅविंग 33 नंबर्स ऑल इज नॉट वेल कोणें म्हणूंक पारना. आमी सरकाराचे पक्षाचे आमदार आनी अशें दिसलें की इतकी बिलां हाडप, इतकी बिलां विथड्रॉ करप, बिलां हाडपाची आसली ती हाडूंक ना. सो दीस इज समथींग थोडी सिलेक्ट कमिटीक धाडली. इज समथींग वीच इज नॉट गॉन व्हेरी वेल अमंग द पीपल हू आर वॉचिंग द असेंब्ली लायव्ह एंड ऑल्सो पीपल हू हॅव रेड इट इन द न्यूजपेपर्स एंड पीपल हॅव आस्क्ड अस ऑल्सो. चर्चा जी आहा आमी अध्यक्षा वांगडा करतले. जो असो पब्लिकली स्टेटमेंट केला तो चुकीचो स्टेटमेंट आसा. म्हजे बरोबर आमचो पार्टीचो व्हीप दाजीबाब साळकार आसा, आमचो आमदार संकल्प बामणकर आसात म्हजे बरोबर. कारण हांव मुद्दम आज हांगा दर्शन घेवपाक आयिल्लो रामबाबाचें. पण तेणेन पार्टीचो एखादें कितें जर आपल्याक सांगपाचें आसलें जाल्यार तेणें पब्लिकली अशें उलोवन तातूंतल्यान सॉल्व प्रश्न जायना. हांव अशें म्हणना एखाद्याचो विशय आसूं शकता आनी त्यामुळे तेणेन एक तर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक जाता, म्हजे कडेन उलोवपाक जाता. काल त्याने म्हाका फोनूय केलो आनी हांवें ताका सांगिल्लें की हांव ताका तुमचे उलयता मेळटा म्हणून. आनी त्यामुळे पब्लिकली भितर रावून अशा पद्दतीचें उलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा. कारण आमी पार्टी म्हणजे ही कितें हें न्ही. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी आमी प्रत्येकाचें आयकुनूय घेता. अशें हांव म्हणना की एखादें ताका कितें तरी कितें तरी काम उरलां आसत कितें आसूं शकता. आनी त्यामुळे ताका पूर्ण अधिकार आसा जें कितें आपलें म्हणणें आसा ते म्हणणें योग्य मनशा कडेन उलोवंक जाय, तातूंतल्यान सोल्युशन येतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावड्डे मतदारसंघातल्या धारबांदोड्या पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे प्रकार चालू आसात. कालूच गोमंतक टीव्हीन या प्रकाराचेर उजवाड घाल्लो. गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेवन भरारी पथकान मंगळारा धारबांदोडीच्या बेतूल, प्रतापनगर तशेंच धुले गांवांत धाड घालून दोंगर कातरपाचे काम बंद उडयलें.
धार बांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर वाठारात दोंगर कातरून घरां बांदल्यात. गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवड घातल्या उपरांत प्रशासनाक जाग आयली. दोंगर कातरपाचो प्रकार 2012 सावन सुरू आसा, पूण प्रशासनान मात तांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ली. धार बांदोडेच्या बेतूल प्रतापनगर तशेंच धुलय गांवांत दोंगर कातरप्यांचेर खर कारवाय करतलो म्हणून उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकारान सांगले. आम्ही ते आज इन्स्पेक्शन करतले. ऑलरेडी फ्लायंग स्क्वॉड जो कलेक्टराच्या अंडर आहा ताका आपयल्लो आसा. फ्लायंग स्क्वॉडाक इन्स्पेक्शन करतले आनी वी वील टेक द एक्शन अगेन्स्ट द कंपनी. आज इन्स्पेक्शन जाता. आतां वतले आतां इन्स्पेक्शन करतले. ओके, तलाठी बी सगळे आसतलो हांगा. हय, तलाठी आनी फ्लायंग स्क्वॉडान तिनूय डिपार्टमेंटाचे आसता. कलेक्टरेट ऑफिस, TCPचे आसता आनी सर्वेचे आसता. सो तो फ्लायंग स्क्वॉड येतलो आनी ताका घेवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी मागीर फुडली एक्शन सपोज इन कटींग कितें वायोलेशन्स आहा जाल्यार वी वील टेक द एक्शन. पूण हेजी पयलीं सर तो गांव जालो एक दोंगर आशिल्लो आनी हेजी पयलीं कोणाकूच खबर नासलेली की येदी मोठ्यो लोक वस्ती जाता आनी वायनाड सारकें प्रकरण थंय जावंक शकता. रिगार्डींग कटींग कालची न्यूज आयिल्ली आसा आनी तेज्या संदर्भांत आमी इन्स्पेक्शन करता. पयलीं अशी कंप्लेंट्स कांय येवनासल्यो. दुसऱ्या वटेन धार बांदोडेच्या धुलय गांवांत जमीन सपाट करून प्लॉटिंग करपाचें काम चालू आसा. हेंय काम भरारी पथकान बंद उडयलें. उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकार तशेंच भरारी पथकान प्लॉटिंग चालू आशिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली. धार बांदोडेच्या सरपंचाच्या कोंतान लोकांचे डॉक्युमेंट पळोवन आपणे तांकां घर नंबर दिले खंय. घर नंबर सोडलो जाल्यार बांदकाम करपाक रीतसर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे सरपंच बालाजी गांवसान सांगले. ह्या संदर्भात कोणे कागाळ केली जाल्यार तांकां नोटीसी काडटले म्हणून सरपंच सांगता. ना पळय, पंचायतीन थंय कोणाकूच कसलेच परमिशन दिल्लें ना. ते प्लॉट करता पळय ते तेंच्यांनी TCP बी कितें एप्रुवला घेवन सिल्डिडा कितें आसतलें. पूण जे प्लॉट घेतले पळय त्या लोकां कडेन सिल्डीड आसा तेजे हेजेर आमकां एज पर गव्हर्मेंट हेजेर आमी तांकां EHN नंबर दिल्ले आसा. आमी कंप्लेंट केल्या ताका वांगडा स्टॉप नोटीस काडटले आनी ते बंद करतले. सावर्डे मतदारसंघातल्या धार बांदोडा पंचायत वाठारात सुरू आशिल्ल्या दोंगर कातरपाचे प्रकार प्रशासनाच्या नजरेक कशे आयले ना. हो प्रकार म्हळ्यार राजकीय फुडारी आणि जमीन माफियांची मिलीभगत काय कितें अशे साबार प्रश्न उप्रासल्यात. देखून ह्या प्रकरणाचेर कितें कारवाय जातली हाच्या कडेन सगळ्यांची नदर आसा. नमस्कार. काल गोमंतक टीव्हीन धारबांदोडा बेतूल प्रतापनगर हांगाची एक बातमी केल्ली गोमंतक टीव्हीन आनी त्या बातमेनुसार प्रत्येक जे आमचे तालुका आसा सबंद तालुक्यान एक बोवाळ चालू जाल्लो की काय तरी जाला आनी हांगा कोणाक कांयच खबर ना अशें बोवाळ जाल्लो आनी आयज त्याच बातमेची दखल घेवन जे भरारी पथक आसा आमचे दक्षिण गोवाचे ते भरारी पथकान धाड घातली आनी ते धाडीचो प्रमुख आशिल्लो उपजिल्लाधिकारी धारबांदोडेचो तो निलेश धायगोणकर आनी तेंचे नुसार धाड घातली बेतूल प्रतापनगरान आनी खंय कितें कटींग केलां तें बी सगळें पळयलें, मोजमाप केलें आनी त्या संदर्भांत तेणी थंय कारवाई करता सांगली. कायदेशीर आपूण कारवाई करतलो अशें तेणी सांगलें आसा. तेन्ना तेकाच लागून एक दुसरें प्रकरण थंय धारबांदोडा पंचायती क्षेत्रांत घडलें. तें म्हणजे धुले गांवांत जो रस्तो वयता त्या धुले गांवच्या रस्त्या कुशीक एक मोठ्या प्रमाणांत जमीन सापडाचें काम चालू केल्लें आसा. ह्या संदर्भांत जेन्ना आमी धारबांदोडा पंचायत जो सरपंच आसा विनायक उर्फ बालाजी गांवस हेका आमी मेवळे आनी तेणी आमकां सांगलें की आमी जे बेतूल प्रतापनगर जी आसा ते जवळ जवळ 2012 पयलीं हें प्रकरण जाल्लें तेन्ना प्रशासनाक कोणीच जाग काडली ना आनी कोणीच काय जालें ना. प्रशासन फुडें आसून सुद्दां कांय खबर ना अशें तेणी आमकां सांगलेलें आसा. हेचे आनी कोणी करपा लायला हेची चवकशी सद्या प्रशासन करता. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. खण खात्यान केल्ले एके धडक कारवायेंत लाटंबारसे वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी चिरे खणीचेर धाड घाली. नियोजीत IDC वाठारांत सोमारास सांजे ही कारवाय केली. हे कारवाये वेळार चिरे काडपाक लागपी मशिनरी तशेंच जनरेटर आनी हेर यंत्रणा जप्त केल्यात. दिवचल तालुक्यातल्या मये, नार्वे, कुडचिरे आणि हेर कांय वाठारांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय चलता. हे बरेच फावटी स्पश्ट जाल्ले आसा. पावसा पयलीं खण खात्यान नार्व्या, कुडचिरे आनी हेर कांय सुवातींचेर धाड घातले उपरांत
बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय बंद जाल्लो, मात आतां परत एक फावट बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान सुरू जाल्ल्याचें दिसून येता. सोमारा खण खात्यान लाटंबारसे पंचायतीच्या उसब वाठारात एके चिरे खणीचेर धाड घालून थंय आशिल्ली जनरेटर, चिरे काडपाक लागपी यंत्रणा आनी हेर यंत्रणा जप्त केली. हाचे वयल्यान ही खण चिरे खण बेकायदेशीरपणान चलताली हें स्पश्ट जालां. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर ही बेकायदेशीरपणान चिरेखण चलता ताका तेकूनच नियोजीत IDC येवपाची आसा. आतां एके वटेन नियोजीत IDC केन्ना सुरू जातली हाची लाटंबारसे पंचायत वाठारांतले तरणाटे वाट पळयतात, जाल्यार दुसरे वटेन IDC च्या सुवातीक तेकूनच बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय चलता. हाका लागून लोक अजाप उक्तायतात. ही चिरेखण कोण चलयताले ते अजून स्पश्ट जावंक ना, मात सद्या खण खात्यान हे चिरेखणी कडेन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें खण खातें फुडली कितें कारवाय करतात ते. गोमंतक TV खातीर उस्पाच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा डेअरीचो प्रशासक नेमले उपरांत आता गोवा डेअरीक फायदो जाला. राज्य सरकार बेगीनच नवो दूध प्रक्रिया प्लांट स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान गोवा डेअरीक अचकीत भेट दिले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. हांव गोवा डेअरीन आज पळोवपाक आयिल्लो. गोवा डेअरीचे वेरियस तांचे वर्कींग कशा पद्दतीन चलता हें सगळें समजून घेतलें. म्हाका दिसता की पयलीं फावटी आमी एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या उपरांत आमचो बाब पराग, डॉक्टर रामा आनी हो परब अकावंटंट हे सगळे घातल्या उपरांत डेअरी फायद्यान येयल्ली आसा. सगळे एम्प्लॉइजूय हॅप्पी आसा मरे. एम्प्लॉइजूय सगळे हॅप्पी आसा. तांकां रेगुलर वेवस्थीत रित्या पेमेंट्स आनी इवन दो आमचे शेअर होल्डर्स जे आहा पळय ते आर ऑल्सो हॅप्पी. सो दॅट बीग चेंज गोवा डेअरीन जाल्ल्या उपरांत म्हाका दिसता पयली फावटी आमी प्रॉफिटान येवपाक लागलेले आसा. आमकां न्यू प्लांट सेटअप करपाक जाय. ताची तयारी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी करता. सो दॅट न्यू प्लांट सेटअप केलो काय आमकां कंटिन्युअसली फुडली जी आहा पळय फुडल्या 50 वर्सांची तयारी त्या खातीर करपा खातीर ऑलरेडी गोवा डेअरीक इन्स्ट्रक्शन दिलां. आमचे पुराय एडमिनिस्ट्रेटर त्या कामाक सगळे लागले. मडगांवचो बस स्टँड सध्या चर्चेचो विशय जावन रावला. बस स्टँडाच्या शेडीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. तशेंच नितळसाण लेगीत ना. हो बस स्टँड सगळे सामान्य लोक वापरतात, पूण लोकांक बसपाक लेगीत बाक ना आनी पार्किंगेच्या विशयाक लागून येरादारीची कोयणी जाता. ह्या बस स्टँडाचेर अधिकाऱ्यांनी पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो सावयो कुतिनोचो आरोप. बेगोबेग ह्या बस स्टँडाची दुरुस्ती करची अशी मागणी सावयोन केल्या. सावथ गोवाचे लोक, सालसेटीचे लोक हांगा येतात. स्टुडंट म्हणनाका, जाणटी म्हणनाका, भुरगीं म्हणनाका, हांगसून मागीर ते ऑनवर्ड जर्नी करतात. आनी हें पळयलें जाल्यार बस स्टँड हो दिसना, हो गोठो दिसता पळोवपाक गेल्यार. गोरवांक गोठो दिसता सांगपा म्हणल्यार. इतली घाण सगळी गार्बेज आसा, माती पडलो आसा. रूफ जो आहा ते सगळे 50 बुराक आहा. आनी लोक पावसा टायमार सोत्री घेवन उबो रावपा पडटा. बसपाक येना कित्याक ते इवन तो जो बांदकामाचो सोपो आसा तेजे वयल्यान उदक येता. आनी घाण आसा सांगपा म्हळ्यार. बसपा सारकें लायकीत ना. कॉलिंदर भोंवता हांगा म्हळ्यार कॉलिंदरांचो हें पर्मनंट रेजिडंट जाल्ले आहा. आनी असले टायपाचो बस स्टँड आमी मॉडेल मार्गांव आहा म्हणटा जाल्यार आमकां कांय समजना. एक मेंटेनन्स म्हणल्यार ना हांगा. आमी सद्या आसात मडगांव जो मार्केटांक जो सिटी बस स्टँड आसा त्या सिटी बस स्टँडाचेर. आनीक हांगा जर पळयलें जाल्यार एकदम स्थिती खूब वायट आसा. हांगा फाटल्यान हे बस स्टँड म्हणल्यार म्हणजे एक शेड आसा आनी त्या शेडीचे पत्रे सगळे गेल्ले आसात. ती खंयच्या वर्साक घाल्ली हाजे कांयच पत्तो ना. हांगा कचरो जमिल्लो आसा मेळटा तसो. आनीक हांगा बाकीर पळयलें जाल्यार खुबशी घाण आसा. बसपाक सुद्दां जागो ना. हे शेडीक जरी पावसा दिसांनी उबी रावतलो जाल्यार सत्री घेवन रावची पडटा. आनी ही शेड केन्ना रिपेर केल्ली जावं केन्ना घाल्ली ती केन्नाच कोणाकच कांय अजून खबर ना सद्याक. आनी कोणूच हाजेर लक्ष घालनात. आतां हांगच्यान कांय मिटराच्या अंतराचेर फाटल्या म्हणजे कांय दिसां कांय म्हयन्या पयलीं एक रेनोवेशन केल्लें तुका डेकोरेशन म्हणटा तशें केल्लें. आनी जे गोमंत विद्यानिकेतनाचें वॉल आसा ताजेर कांय चित्रां जावं इंस्ट्रुमेंट अशे वाजोवपाचे अशे डिजायन हाडून थंय बसयले. आनी त्या खातीर जवळ जवळ 15 लाख सुमार मोडिल्ले. आनी
हेच 15 लाखां भितर हो बरो बस स्टँड जावपाक शकता आशिल्लो. तो बस स्टँड अजून पर्यंत कोण हाजेर लक्ष दिनात. हाका एक जवळ जवळ 5-6 लाख म्हणल्यार सुद्दां हो बरी शेड जावपाक शकता. आनी हांगा गरज आसता एक 2-4 बांकड्यांची, ती अजून कोण घालपाची तयारी दवरनात. मडगांवच्यो जावं आजूबाजूच्यो सालसेतींतल्यो सगळ्यो ज्यो सिटी बसी आसात त्यो हांगच्यानच वतात, हांगाच लोक ताका चडटात. पूण हे बस स्टँडाची हालत एकदम बिकट आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. 2024 वर्साच्या शिक्षणीक क्रमवारीत गोंय विद्यापीठ परतून फाटीं उरलां. गोंय विद्यापीठ सेगीत 3ऱ्या वर्सा पयले 100 मदीं पावपाक अपयशी थारलां. गोंय विद्यापीठाची क्रमवारी 101 वयल्यान 151 ते 200 मेरेन सकयल देंवल्या. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कान ही क्रमवारी जाहीर केल्ली. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कान जाहीर केल्या 2024च्या क्रमवारी प्रमाण गोंय विद्यापीठ पयल्या 100रांत ना. सेगीत 3ऱ्या वर्सा गोंय विद्यापीठाक देशांतल्या उत्कृश्ट 100 विद्यापीठाच्या वळेरेंत सुवात मेळूंक ना. गोंय विद्यापीठाक 151 ते 200 ह्या क्रमवारीत सुवात मेळ्ळ्या. दुसरे वटेन दादोसकायेची गजाल म्हळ्यार गोंयच्या 2 शिक्षणीक संस्थांचो पयल्या 100रांत आस्पाव जाला. हातूंत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 55% गुण मेळोवन 37वे सुवातेर, जाल्यार 40.69 गुण मेळोवन फार्मासी कॉलेजी मदीं गोवा फार्मासी कॉलेज 93वे सुवातेर आसा. भारतांतल्या टॉप महाविद्यालयाच्या क्रमवारीत मिरामारचे धेंपे महाविद्यालय आनी फोंडेच्या PS महाविद्यालयाचो 151 ते 200 क्रमवारीत आस्पाव आसा. तशेंच सरकारी महाविद्यालय सांखळे, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय मडगांव, सेंट झेवियर महाविद्यालय म्हापसा आनी विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय परवरे ह्या 4 महाविद्यालयाचो 201 ते 300 ह्या क्रमवारीत आस्पाव आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान गोंयच्यो 2 कॉलेजीस ज्यो NIRF जे रँकिंग जाता म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क हे जे वार्षिक रँकिंग जाता तितून भितर ह्या वर्साच्यो 2 कॉलेजीस ज्यो गोंयचे आसात त्यो टॉप 100 घातलेले आसात. म्हणजे तितून येता गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट जी 37th रँकाचेर येयल्ली आसा. आनीक लास्ट इयर हीच कॉलेज 33rd रँकाचेर आशिल्ली. आनीक तशीच दुसरी कॉलेज म्हणटा ती गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी ही ह्या वर्सा 93rd रँकाचेर येयल्ली आसा फार्मासी कॅटेगरीन. गोवा युनिव्हर्सिटी जी आसा ती फाटले वर्साक 101 ते 150 ह्या गटान आशिल्ली. ती ह्या वर्साक तेजी रँकिंग मातशी सकयल देंवलेली आसा आनी ती 150 ते 200 ह्या गटान पावलेली आसा. तशेंच 151 ते 200 हो जो गट आसा रँकिंग बँड आसा तितून भितर धेंपो कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स ही येयल्ली आसा. तशीच पोंडा एज्युकेशन सोसायटी PS हिवूय तितून येयल्ली आसा. 101 तो 300 हो जो गट आसा तितून भितर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट अँड सायन्स कॉमर्स सांखळे ही कॉलेज येयल्ली आसा. तशीच पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज आर्ट्स अँड सायन्स ही कॉलेज येयल्ली आसा. तशेंच झेवियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स म्हापसा हिवूय कॉलेज तितून येयल्ली आसा. आनी लास्ट विद्या प्रबोधिनी कॉलेज जी आसा हिवूय तितून येयल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बागा दर्यावेळेर जाल्ल्या पर्यटकाच्या खुना उपरांत गोंयांत पर्यटक खऱ्यांनीच सुरक्षीत आसा काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. खून करपी दुबावितांक अटक केल्ली आसली तरी लेगीत दर्यावेळ्यांचेर जे गैरप्रकार चलतात ताचें हें ताजें उदाहरण म्हणपाक येता. हे घडणुके उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला. बागा दर्यावेळेर खून जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव हरीश तन्वर. तो मूळ दिल्लीचो. 9 ऑगस्टाक हो तरणाटो दिल्लीच्यान गोंया आयिल्लो. 10 ऑगस्टाक बागा दर्यावेळेर पासय मारपाक म्हणून गेल्लो तेन्ना साहिल कुमार, सुनील विश्वकर्मा आनी नूर खान ह्या तिगांयनी ताचे कडेन इश्टागत केली. तांणी हरीशाक घोळे वखदां दिली. घोळे वखदाचें सेवन केल्ल्यान हरीशाक घोळ आयली. ते उपरांत ह्या तिगांयनी ताचे कडेन जबरदस्ती केली. तो विरोध करता म्हणून तांणी ताका जिवेशी मारलो. शेनवारा 10 ऑगस्ट सकाळच्या 8 वरांचेर बागा बिचाचेर एका अननोन मनशाची डेड बॉडी आढळ्ळी. जेन्ना ही खबर कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी तेंच्यांनी थेट स्पॉटाचेर धांव घेतली. तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्ली तेन्ना पुलिसांक अशें कळून येयलें की ह्या डेड बॉडीचेर मल्टिपल तशेंच डीप इंजरीज आशिल्ल्यो. जेन्ना ह्या डेड बॉडीचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट काय 2 दिसां भितर आयलो तेन्ना अशें कळून येयलें की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर अशें स्पश्ट जालें की हो जी डेड बॉडी आशिल्ली तेचो खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा. ही खबर जेन्ना कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी की हो जो मर्डर जावन आसा तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या चवकशीन जोर हाडली. तेंच्यांनी कडक अशी इन्व्हेस्टिगेशनाक सुरवात केली. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्ली तेन्ना सस्पेक्टेड 3 जाणांक कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत डिटेन करून दवरले.
जेन्ना ही जी डेड बॉडी मेळिल्ली तेची खंय तरी ओळख पटनाशिल्ली आनी सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे अशें कळून येता की हो जो ही जी डेड बॉडी आशिल्ली तेची ओळख अशा तरेन आसा, तेजें नांव अशा तरेन आसा की हो जो भुरगो आसा तेजें नांव हरीश तन्वर हो 25 वर्सांचो भुरगो रावपी दिल्ली हांगासरलो आनी गोंयांत 9 ऑगस्टाक तो ट्युरिस्ट म्हणून गोंयांत भोंवपा खातीर आयिल्लो. जे 3 जाणांक कलंगूट पुलिसांनी डिटेन करून दवरलेली तेंची नांवां अशा तरेन आसा की पयलो जो अक्यूज आसा तो सुनील विश्वकर्मा, तसोच साहिल कुमार आनी नूर खान. हे सगळे हे 3 जाण जेन्ना कलंगूट बिचाचेर भोंवतालीं तेन्ना समोरच्यान जेन्ना हरीश तन्वर येतालो तेन्ना ह्या 3 हरीशा कडेन अप्रोच जाली काही गोश्टींचेर. जेन्ना समोरच्यान जेन्ना हरीशान डिनाय केलें, नाकार केलें, तेन्ना तेज्या हातांत काही पयशे आशिल्ले, तेजें वॉलट तशेंच तेचे आंगाचेर जे बॅग आशिल्ले ते हिसकोवपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्या मदीं खंय तरी हातापाई जाली आनी जे 3 अक्यूज आशिल्ले तेंच्यांनी तन्वराचेर प्राणघातक असो हल्लो केलो आनी तेतून तो मरण पावलो. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्ली ह्या 3 खंय तरी कबुली केली पुलिसां कडेन आनी तेंचो इन्वॉल्वमेंट आसा ह्या मर्डरी फाटल्यान हें स्पश्ट जालें. आयज अखेर कलंगूट पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां JMFC कोर्टान 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा होते. स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाचे योगदान दिवपी डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या स्मारकाकडेन सरकारान दुर्लक्ष केला. थळाव्या आमदारान पंचायतीन मंत्र्यांनी हाचेर लक्ष दिवन ते सारखे करचे म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. स्वातंत्र्य चळवळीत महत्वाचे योगदान दिवपी डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या स्मारकाकडेन सरकारान दुर्लक्ष केला. 2011 वर्सा नूतनीकरण केल्ल्या स्मारकाची सध्या दुर्दशा जाल्या. ताची सारकी देखरेख जायना म्हूण एंथोनी डिसिल्वा हांचें म्हणणें. सध्या हे स्मारक वायट स्थितींत आसा. थळाव्या आमदारान पंचायतीन मंत्र्यांनी हाचेर लक्ष दिवन ते सारखे करचे म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. कंडिशन आयजूच न्हू, पेरेनियल दिस इज अ प्रॉब्लम आनी आसलनाच जायना. हे सगळे मेमोरियल बांदले ते अशेंच आसतात. ओन्ली ताका हार घालपाच्या टायमार येतात ते. मोस्ट ऑफ द मेमोरियल पळय आमी एक फावटी तेजेर एक फूल स्टडी केलेली अंडर बाब गुरुनाथ केलेकर, महाराष्ट्राचो जो अध्यक्ष आसलो. तेच्या बरोबर आमी पुण्यात 30-40 स्टॅच्यूचेर आमी वचून स्टडी केल्ली. खंयचेच स्टॅच्यू जावं समारंभ केल्या त्यो कोण मेंटेन करिना. ओन्ली स्पेशल दिसाक येतात. 26 जानेवारी, मागीर 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर जालें. तेज्या फाटल्यान कोण पळयना. ते भायर जायते कडेन अशे मेमोरियल्स आसा ज्यो फॉर एक्झाम्पल ते म्हणटा आमकांय पडना तांकांय पडना अशें म्हणटात. पंचायत म्हणटा आमकां न्हू, कलेक्टर म्हणटा आमकां न्हू, MLA सरपंच म्हणटा आमकां न्हू. आनी हे अशें हे लेवलावन पडटा हँगींग आनी ही परिस्थिती जाता. पळय हांगा ही सुणी ही मेमोरियल राखतात म्हणल्यार जाता आयज. पूण आनी कोणें पळोवंक हे चिकण पळय मातशें हाका नदर मार. हे पळय चिकण हिंगा करून भरलेले आसता. कोणें करूंक हा इतलो कोट्यांनी कोटी पयशे सरकार पडटा. आनी गेल्या त्या दिसांनी आमी आयकलां GMRक कितले 500 कोटी मायज माफ केले, 200 कोटी मायज माफ केले. हे कोट्यांनी तुमी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक माफ करतात आनी हिंगा एक 20,000 घालून ही साफसफाई दवरूंक जायना. सो यू पीपल मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. ह्याच्या उस्तार तुमी आयज MLA आनी मिनिस्टर जाल्या, ह्याच्या उस्तार आयज तुमी सरपंच जाल्या. पूण ह्यो मेमोरियल ही जो आमचो बाप जुलियांव मेनेझीस जावं राम मनोहर लोहिया हे गोंयची स्वतंत्र जी रातच्यान चालू जाल्ली हे आसोलनान जाल्ली. आय एम प्राऊड ऑफ बिंग अ पर्सन फ्रॉम आसोलना. जाल्यार एवरी इयर सांगतात जायते फावटी रिपोर्ट आयले पूण कलेक्टर, तलाटी म्हणनाका, सरपंच, MLA, पंच कोणाक कांयच पडून वचना. सगळे एकामेकाचेर घालतात. ही सगळी डिलेबिलिटी कंडिशन जाल्या. सो आय होप
सरकार हेजेर नोंदणी घेतलो आनी प्रमोद बाब सावंताकूय सांगता तुम्ही जाय ते पयशे व्हडले व्हडले मनशांक माफ करतात एक थोडी बजेट दवर बाय वीच दीस मेमोरियल्स कॅन बी मेंटेन. देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.